आम्ही खातात ते अन्न भाग 3. आता आम्ही वेगवेगळी धान्या पळवूया. तांदूळ, गहू, सातू, सवाद, मको, बाजरी, नाशणे. आमचे अन्न या धान्यापासून तयार करतात. ज्या प्रदेशात ही धान्या सोपेपणी जातात त्या प्रदेशात त्या धान्यापासून केल्ले जिनस खातात. चित्रांत दाखयल्ल्या धान्यामदले चड प्रमाणात वापरतात ते म्हळ्यार गम आणि तांदूळ. उत्तर भारताच्या चडशा प्रदेशांनी गव्हापासून तयार केल्ले जिनस चड प्रमाणात खातात आणि दक्षिण भारताच्या चडशा प्रदेशांनी तांदळापासून तयार केल्ले जिनस चड प्रमाणात खातात. तांदूळ आणि गव्हापासून तयार केल्ले जिनस. तर आता आम्ही तांदूळ आणि गव्हापासून कितें कितें करतात ते पळोवया. तांदळापासून केल्ले जिनस. शीत, पुलाव, शेवयो, पायस, बिर्याणी, इडली, फोव, भाकरी, पातोळी, मोदक, पोळे. तर हे आशिल्ले तांदळापासून तयार केल्ले वेगवेगळे जिनस. आता गव्हापासून केल्ले जिनस पळोवया. चपाती, हलवो, भाकरी, पुरणपोळी, ब्रेड, पुरी, पोळी, पराठा, मोदक, लाडू. तर हे आशिल्ले गव्हापासून तयार केल्ले वेगवेगळे जिनस. आवडी आणि नावडी. भुरग्यांनो, म्हाका सांगात, जी तुम्ही वेगवेगळ्या जिनसांची चित्रां पळयलीं ती सगळीं तुम्ही खातात? तुमकां तातूंतले कांय जिनस आवडटात आनी कांय जिनस आवडनात, न्हय? सगळ्या लोकांक तरातरांच्यो आवडी आनी नावडी आसतात. हो आशिल्लो आमी खातात तें अन्न ह्या पाठाचो 3रो भाग. ह्या पाठांतल्यान आमी कितें शिकलीं? वेगवेगळी धान्यां, तांदूळ आनी गव्हापासून तयार केल्ले जिनस, आवडी आनी नावडी शिकलीं.